ह्या वर्सा इफ्फीचें इनॉग्रेशन जायना. तुमी चिंतता आसतले हांव अशें कित्याक म्हणटा काय म्हणून. आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार 20 नोव्हेंबर 2025 जे ह्या वर्साची इफ्फी जावपाची आसा तेजें इनॉग्रेशन ह्या फावटी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जावचें ना. तर आतां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान सद्या फिडे वर्ल्ड कप चल्ला. आतां एक चिंतपा सारकी गजाल अशी आसा की ह्या फावटी जे इफ्फी इनॉग्रेशन जातलें तें इफ्फी परेड म्हणून जातली आनी ह्या इफ्फी परेडान जे शिगम्याचे फ्लोट्स तशे कार्निवलाचे फ्लोट्स तशेंच जी प्रोडक्शन हावजीस आसता जी फिल्मां करता तेंचे फिल्माचें जर तांकां प्रमोशन करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या फिल्माचो एक फ्लोट करून त्या इफ्फी इनॉग्रेशन परेडाक हाडूंक मेळटा. ही जी इफ्फी परेड आसा ती जे सीएम आसा ते फ्लॅग ऑफ करतले आनी ती मागीर जे डी.बी. बांदोडकर ग्रावंड आसा थंय ती सोंपतली. चिंतपा सारकी ही एक गजाल आसा की हे इफ्फी ह्या फावटी अशें रस्त्यार इनॉग्रेशन कित्याक जाता काय म्हणून. कारण जेन्ना आमी म्हणटा की फिडे वर्ल्ड कप हे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान चलता जाल्यार इफ्फीच्यो डेट्स आसता त्यो पयलींच्यान सगळ्यांक खबर आसता. आतां ESGचे ऑफिशियल्स हे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बूक करपाक विसरले काय हो प्रश्न मात सगळ्यांक उपर आसतलो. कारण आमी सदांच पळयता की इफ्फी इनॉग्रल म्हणलें काय लोकांक एक उमेद आसता की आमकां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान इफ्फी इनॉग्रलाक वचपाक मेळटलें. थंय जे व्हडले व्हडले सितारे जे बॉलिवूडाचे येतात तांकां पळोवपाक मेळटले आनी ह्या इफ्फी इनॉग्रलाक येवपा खातीर आमी पळयता की लोक जे आसा ते आमदार मंत्र्यां कडेन वता कारण थंयचे जे पासीस आसता ते तांकां मेळपाक जाय. हे फावटी आमदार आनी मंत्र्यांक मात तो एक सुशेग आसतलो की पासिसांची गरज ना कारण इफ्फी इनॉग्रल ह्या श्यामाप्रसादान न्हू तर रस्त्यार म्हणटकीर जी इफ्फी परेड आसा थंयसर तें जातलें. आनी जाल्यार चिंतपा सारकी गजाल ही आसा की ताच्याच लागून ताका एक बुद्धीबळाचो खेळ असो म्हणपाक शकता. कारण कितेंय जावं तेजें कारण ह्या फावटी तांकां सुशेग मेळटलो. ज्या गजालीक आमचे गोंयकार आतुरतेन वाट पळयताले श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जे इनॉग्रल जातलें तें ह्या वर्सा जावचें ना.